गोंयचे बीजेपी सरकारांत बीजेपीचीच कामां अधिकारी आडावन दवरतात। पालिका वेंचणुकेंत 27% वॉर्ड ओबीसींक राखीव दवरपाची फायल खंय अधिकाऱ्यान आडावन दवरल्या। फायल बेगिनात बेगीन फुडें धुकलून ओबीसी आरक्षणाची अधिसुचोवणी काडची म्हणून आमदार प्रमोद सावंत मागता। 11 पालिकांच्यो वेंचणुको 25 ऑक्टोबराक जावपाच्यो आसात। पालिका वेंचणुकांनी ओबीसी रिझर्वेशनावेल्यान बीजेपी आनी सरकारी अधिकाऱ्यांमदीं वाजला। पालिका वेंचणुकेंत ओबीसींक 27% आरक्षणाची फायल खंय अधिकाऱ्यांनीच आडयल्या। बीजेपीचोच आमदार कितें उलयता पळयात। आयज पर्यंत आमी आमच्या ओबीसी भावांक म्युन्सिपालिटीच्या सगळ्या ह्या इलेक्शनान 11 म्युन्सिपालिटीच्या इलेक्शनान 27% रिझर्वेशन्स दिवप हाजी अत्यंत गरजेचें आसा। आनी त्याच बरोबर एसटी आनी एससी हांकाय बी ज्या ज्या म्युन्सिपालिटींनी ज्या ज्या वार्डाक तांची पर्सेंटेज आसा त्या पर्सेंटेजी प्रमाणे एसटीक 12% आनी एससीक 2% कितें जी रिझर्वेशन्स आसा ती दिवपाची गरज आसा। हातूंतल्यान वुमन रिझर्वेशन्स आनी आसतले हे एक्चुअल सर्वे प्रमाणे ही रिझर्वेशन्सचे नोटिफिकेशन्स गव्हर्मेंटान जाता तितके बेगीन काडचे। हातून जे डिले करीत आसा हाची कसलीच तबा न बाळगता सरकारान तेंचेर कडक एक्शन घेवची आनी बेगिनात बेगीन नोटिफिकेशन जे आसा हे काडपाक लागचे। आमच्या ओबीसी भावा खातीर हे रिझर्वेशन्स अत्यंत गरज आसा। ताचें रिप्रेझेंटेशन आमकां म्युन्सिपालिटीन पळोवपाचें आसा आनी म्हाका दिसता सरकार हाजे बेगिनात बेगीन नोटिफिकेशन भारतीय जनता पार्टीच्या मागणेक अनुसरून काडटले हेजी आमी मागणी करता। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर लौकीक शिलकार आनी ओमकार फळारी। दाबोळे नवे टर्मिनसाचे सिलींग खंय एसीचें उदक तुमिल्ल्यान कोसळ्ळें। 5 दिसां भितर सगळें जाग्यार घालें म्हूण नागरी उड्डाण मंत्री गजपती अशोकान खासदार सावयकाराक जाप दिल्या। 18 जुलयाक दाबोळे विमानतळाच्या फॉल्स सिलिंगाचो भाग कोसळिल्लो। त्या फाटभुंयेर सावयकारान मंत्रालया कडेन पत्रव्यवहार केल्लो। आतां एअरपोर्ट ऑथॉरिटीन 5 अधिकाऱ्यांची टीम केल्या। ती टीम खंय टर्मिनसाची नितळसाण, सुरक्षा आनी सुविधांचेर नेमान देखरेख दवरतली। घेवया एक विराम।